थिवी मतदारसंघाचो आदलो आमदार किरण कानोळकारान गोंय फॉवर्ड पक्षाच्या कार्याध्यक्ष पदाचो ताबो सोमारा दीस घेतला. शिवोलेचो आमदार विनोद पालयेकरान ताका येवकार दिला. गोंय फॉवर्ड पक्षाचें काम मुखार व्हरपा खातीर लोकांच्यो तशेंच समितीच्या वांगड्यांचे प्रस्न आयकून सुटावे करपा खातीर पक्ष कार्यालयांत 3 दीस हजर रावपाचें जाहीर केलां. गोंय भाजपाचें प्रमोद सावंत सरकार रातचें जल्माक आयलां. त्याच तरेन ह्या सरकाराचो कारभारूय रातचोच तोय बीत लोकांच्या विरोधान चालू आसा असो आरोपूय गोंय फॉवर्डाचो नवो कार्याध्यक्ष किरण कानोळकारान प्रमोद सावंत सरकाराचेर केला. एज अ एक्टिंग प्रेसिडेंट कार्याध्यक्ष म्हणून गोंयभरची जबाबदारी म्हणजे जी सोपयल्ली आसा ती हांव व्यवस्थित रित्या पार पाडपाचें उतर पार्टी अध्यक्षाक दिता. तशेंच पार्टीची जी बाकीची कार्यकारिणी आसतली तांकांय दिता. येणाऱ्या काळात गोंयान स्थानिक पक्ष असलेल्या कारणान गोवा फॉवर्डाक सत्ते मेरेन पावप हो एक आमी निर्धार केल्लो आहा. आनी हो निर्धार फक्त हांवेनच न्हू तर तमाम गोंयची जी जनता आयच्या राजकारण्यांक तशेंच आयचे जे राजकारण करतात गोंयान राजकारण चलयतात ह्या नॅशनल पक्षांक दोनूय मेळून चलयतात. आयज बीजेपी आसा आनी अर्धे काँग्रेस आसा जे काँग्रेसीनसून बीजेपीन गेल्ले आहा. हे मेळून हे गोंय पतनाच्या सायडीक घेवन वचपाचो त्यांचो प्रयत्न चल्लेलो आहा. आनी हाचे उदाहरण म्हटल्यार राती जे चांदर हांगासर रातचे तांच्यांनी मजबूर केलो. म्हाका दिसता ही स्वतंत्र गोंयची इतिहासांतली पयली गजाल आसूंक शकता घडयेक. रातचे लोकांक 4 मेरेन 5 मेरेन रेल्वेच्या रुळार हाडून बसप हे खंय तरी म्हाका दिसता हे सरकाराक सोबाना. फाटले 2 म्हयन्या वयर जाल्ले आहा मेळावले हांगासर खास करून आमचो महिला वर्ग आमच्यो भयणी थंय ज्यो थाण मांडून बसलेले आहा आपल्या घराक विसरून आपल्या भुरग्यांक विसरून ह्या सरकारान तांकां मजबूर केल्ले आहा रस्त्यार बसपाक. हे म्हाका दिसता हेच्या पयलीं अशें केन्ना गोंयान चडश्यो गोश्टी घडलेल्यो ना. ताका लागून लोक आनी गोंयची जनता हे ह्या पक्षांक ह्या सरकाराक विटलेले आहा. सतत विकानसून 4 दीस हांव ह्या पक्ष कार्यालयान उपस्थित आसतलो. गोंयचे जनते पसत गोंयकारां पसत गोंयच्या फुडल्या बऱ्यापणान पसत आनी खास करून गोवा फॉवर्ड पार्टीक सत्ते मेरेन व्हरप सरकारा मेरेन सरकार घडोवपा मेरेन व्हरप हे येणारे फुडले म्हजे ध्येय आसतले म्हजे काम आसतले. गोंय सरकारान कसिनो चालू करतना चड घाई करची न्ही. कोविड महामारीक लागून गोंय सरकारान लोकांच्या भलायकेचो विचार करपाची गरज आसा. कसिनो चालू करपाचे न्ही अशें कानोळकारान म्हळां. येणाऱ्या काळात सरकारान म्हाका दिसता थोड्या गोष्टींकडे घाई करची न्हू. कॅसिनोच्या वरवीं गोंयांक रेव्हेन्यू येता बाकीच्यो गोष्टी घडटा ह्यो आमकां खबर आहा. पण आयच्या हे पॅन्डेमीक अजून गोंयान पॅन्डेमीक काळ गेल्लो ना. भारत देशाच्या तुलनेन जर आमी पळयत जाल्यार भारत देशान आयज मेरेन 1% सुद्धा क्रॉस करूंक ना कोरोना केसीस. पूण ह्या गोंयान 3% क्रॉस करीत येयल्ले आहा 3% क्रॉस करीत येयल्ले आहा. हे आमी लक्षांत घेवपाक जाय. तेका लागून खुबश्या गोष्टींकडे घाई करची न्हू. ज्यो खऱ्यांनीच गरजेच्यो आहा आयच्या टायमार हेल्थ फॅसिलिटी हेचेर सरकारान चड लक्ष घालपाची गरज आहा. कारण मृत्यूचे दर आहा 15 लाख पॉप्युलेशनाच्या गोंयान आयज 600 लोक मरप 600 लोकांच्या वयर मरप आनी ते बी यंग एजीचेर यंग पिरायेचेर मरप हे अत्यंत दुखदायी आहा. हेका लागून म्हाका दिसता खंय तरी सरकारान बऱ्या गोष्टींकडे मेडिकल फॅसिलिटी आनीक बरी करपाचेर लक्ष घालपाचें आहा. न्हू की ह्या नाका जाल्ले हेचेर
तशी बातमी येता सनबर्नूय जावपाचो आहा म्हणून तसोच माना आयज ब्रिटनाची हांव बातमी वाचतालो की ब्रिटनान सेकंड फेजीन चालू जाले लॉकडाऊन. म्हणजे म्हाका दिसता हो सरकार येणाऱ्या काळात गोंयच्या जनतेच्या हेल्थाकडे खेळ करता. गोंय विधानसभेच्या वेंचणुकेक गोंय फॉरवर्ड पक्ष 30 मतदारसंघांत उमेदवार उबे करतलो. बार्देसांतले 7 मतदारसंघाचो तातूंत आस्पाव आसा अशें कार्याध्यक्ष कानोळकारान जाहीर केलां. 25 सिटांचेर सध्या आमी काम म्हणजे आमची कॅन्डिडेट आखणी बाकीच्यो गोष्टी ज्यो आहा ह्यो आमी 25 सिटांचेर फाटल्या कांय दिसाकसून हांव जरी फाटल्या 8 दिसांक जॉईन जालो जाल्यार तेजे पयलींसून आमच्यो कांय आखण्यो चलतात. पॉलिटिक्सान ह्यो सगळ्यो गोष्टी घडटात. पण येणाऱ्या काळात फुडें ते 30 मेरेन व्हरपाची आमची कॅपॅसिटी आहा आनी त्या पक्षान नीज गोंयचो कॅन्डिडेट आसतलो. गोंयकारांचो कॅन्डिडेट आसतलो आनी खास करून गोंयचो कॅन्डिडेट आसतलो. बार्देजान 4 ऑलरेडी जाले कन्फर्म. थिवी, शिवोली, आल्दोना आनी सालिगांव. सालिगांव आनी शिवोली आमचे ऑलरेडी आसा न्हू. हय, फुडाराक आल्दोना आनी थिवी जालो. उरतात 3. करया न्हू.